आणि गेली 10 ते 15 वर्षां सगळे पालक आम्ही मिळून फाईट करीत आसा. वेळोवेळी आम्ही मनोहर भाई किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा आजचे मुख्यमंत्री जे दोतोर प्रमोद सावंत यांचे कडेन हो विषय आम्ही व्हरून विस्तृत मांडलेलो आहा. पण प्रेझेंट जी परिस्थिती आहा ती ताका स्टे ऑर्डर आसलेल्या कारणान तांकां नवोदय विद्यालय समिती कितेंच करपाक मेळना. आणि आता प्रेझेंटली ही शाळेक कंपाऊंडाचो इश्यू आसलेल्या कारणान कंपाऊंड सँक्शन जाला. पयरूच आमकां आमी एक फायल केल्या याचिका, तितून आमकां कंपाऊंड सँक्शन जाला. पण आणि एक एमपी हॉल, मेजर हॉल आणि एक चलयां खातीर डॉर्मेटरी, ह्यो दोन गोष्टी जवळ जवळ 4.5 कोटी सँक्शन जाल्ल्यो आहा. पूण कोर्टाचें परमिशन जो पर्यंत मेळना तो पर्यंत ते करपाक मेळना. आमी सगळे पालक जे आसा 350 एकत्र आसा. आणि म्हाका इतलेंच हें दिसता की डबल इंजिनचे हे सरकार, बाब आमचे सत्तरीचे आमदारू तांकां बी ही गोष्ट खबर आसा आणि आमचे मुख्यमंत्र्यांक तर आमी वेळोवेळी मेळिल्ले आसा. तेन्ना म्हाजें इतलेंच एक म्हणणें की हो विषय आसा तो सरकारान ते पार्टीक विश्वासान घेवन बेगिनतले बेगीन मोकळो करचो. आणि जमीन हो आमचो इश्यू नासोन भुरग्यांचें भविश्य आणि शिक्षण, कारण ही ह्या जिल्ल्याची एक बरी शाळा आसा आणि ज्या ज्या भुरग्यांनी हांगा शिक्षण घेतलां ते आयज सगळे बरे उच्च हेचेर आपले भविश्य घडयता. ते थोडे भारतान आसा, भारता भायरूय गेल्ले आसा. हांव एक पयलींचो पालक, तो म्हाज्या मनाक दिसता. आणि आमची ही जी बाजू आसा ती हायकोर्टान आमचे सत्तरीचे सुपुत्र, आमचे सिनियर एडवोकेट शशिकांत जोशी आपलो कसलोच स्वार्थ न्हू कितेंच नासतना अखंड चलयता. पयरूच एक आमकां ऑर्डर जाल्ली आसा. आता फुडें ऑगस्टान परत हियरींग जातलें. म्हाजी एकूच मागणी आसली सगळ्या पालकांचे वतीन किंवा उत्तर गोव्याचे सगळे आमचे प्रतिनिधी, पालक भाव जावं भुरगे, सरकारान हे प्रकरण बेगिनतले बेगीन मोकळें करून एक शाळेक स्वातंत्र्य दिवचें.